नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. एल्विस गोम्स हांणी आम आदमी सोडून 9 म्हयन्या उपरांत काँग्रेसीन प्रवेश केलो. एका वटेन काँग्रेस लोक सोडटा तेन्ना एल्विस गोम्स काँग्रेसीन आयले आनी ताणें म्हटलें की ग्रँड ओल्ड पार्टी आसा आनी ह्या पक्षा कडेन आपल्याक लागसाण दिसता, आपूण लागींचोसो दिसता. एल्विस गोम्स काँग्रेसीन आयल्या उपरांत काँग्रेसीक बळकट मेळटली. कुंकळ्येचें कितें जातलें? एका वटेन युरी आलेमांव कुंकळे आपल्याक टिकेट मेळ्ळी ह्या हातून आसा, तेन्नाच एल्विस गोम्स आयल्या उपरांत कुंकळ्येचें कितें जातलें? एल्विस गोम्सांचो वापर काँग्रेस कशी करून घेतली? हे सगळे मुद्दे सद्या येता. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आतां मेळटले एल्विस गोम्स हांकां आनी जाणा जावन घेतले की तांकां काँग्रेसीचेर मोग कसो आयलो, केन्ना आयलो आनी ते राहुल गांधीक कित्याक मेळ्ळे आनी ताचे उपरांतूच हांगा कित्याक जॉयन जाले. जशें तुमी जाणा, ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com हांचे वरवीं तुमचे मुखार हाडटा. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolin.com. तर मेळुया एल्विस गोम्स हांकां.